पवित्र सक्रामेंतांत हजर आसता आमच्या सोम्यांक एक गडीभर आमी पळोवया. सोबीत धवो उंडो त्या उंड्या रुपाक आमचो सोमी हांगासर आसा येवकारिस्ताच्या आल्तारीच्या वयर. नवे जिवीत तो हाडून आयला, नवे साव तो हाडून आयलो ताच्या कुडसा आनी मोडना मरिपात. आनी आज आमकां आशिर्वाद दिवच्याक, आमकां जिवीत दिवच्याक, आमकां साल्वसांव दिवच्याक हांगासर तो उबो आसा. सोम्यांक एक गडीभर आमी मोगान दिश्ट घालया. ताणें आमचो इतलो मोग केल्लो. कुर्साच्या मोडना पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. निमाणें रगत दिवचे पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. रोमाघरांच्या केळकुळां सोसून रावूंक तितलो पर्यंत ताणें आमचो मोग केलो. ह्या संवसारान दिल्ल्या सर कश्टांक मिक्कून ताणें आमचो मोग केलो. देखून त्या मोगाळ सोम्यांचेर दिश्ट घालया.
पवित्र आल्तारेर उंड्या रुपी हजाराच्या सोम्यान जेजू आमी तुका नमस्कार करता आराधन करता आमचो देव तूं आमकां जिवीत दिवचो जिविताचो दातार तूं आमचो मोगाळ इश्ट तूं ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत दीस आनी रात तूं हजार रावताय आमच्या मोगान बरोवन आमकां हर एक पोटी जिवीत दिताय आमच्या काळजांत येवन आमचो आत्मो नवो करताय जिवांत दोवेंसांव दिताय आमच्या वावरांत आमकां आदार दिताय बोळ दिताय आमच्या पिडे शिडेंत सदांच आमच्या सांगात रावताय आनी अशें आमच्या जिविताचो वांटो जावन सदांच तूं आमच्या सांगात रावताय ह्या खातीर सोम्या आमी तुका अर्गान दिता होगलाप दिता थोडो वेळ आमी हांगासर कडसूनचो तुजे मुखार दिंबियांनी आमकां कृपेन भरूं आशिर्वादान भरूं समाधानान भरूं तुवें दिवचें तें आत्मीक समाधान सस्तीक बाळचें समाधान आमच्या कुटुंबांत सदांच आमी जियोंक तुजो आदार ह्या वेळार आमी मागता आमेन. आमी बसया. पवित्र एवकारिस्तांत हजाराच्या सोम्यांक आमी होगलशया अर्गां दिवया वंदिया. देखून तुमचे जवाब आमी तुका वंदिता सोम्या जेजू. आमच्या सोम्या आनी देवा आमच्या सोडवंदरा आमच्या मोगाळ मेस्त्री आमच्या जिवा आमच्या मेस्सिया आमच्या मोगाळ इश्टा आमच्या जिविताच्या बरवशा आमकां धैर्य दिवच्या जिवांत देवाच्या पुता महोन्नताच्या पुता दाविदाच्या पुता जेजू नाझरेना आमी तुका वंदिता सुमिया वाट आनी सत आनी जिविता आमी तुका वंदिता सर्गा संसाराच्या राया आमी तुका वंदिता सुमिया बऱ्या गवळ्या आमी तुका वंदिता सुमिया पास्काचे शेळये आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू आल्फा आनी ओमेगा आमी तुका वंदिता सुमिया सर्गींच्या उंड्या आमी तुका वंदिता संसाराच्या उजवाडा आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू सर्गींच्या सावये आमी तुका वंदिता सुमिया इस्रायलाच्या राया आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू जिविताचे जरी आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू आमार जिविता आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू शांती सागोरा आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू काकुलतीच्या दर्या आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू बक्सणेंच्या देवा आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू मोरयेच्या पुता आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू मनशा कुळाच्या तारोका आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू संसाराच्या बाच्यावे आमी तुका वंदिता सुमिया जेजू. सुम्यांक आमी वंदिया देवा बापाक आमी वंदिया देव पवित्र आत्म्याक आमी वंदिया त्रिएक देवाक आमी वंदिया अशें आमचें ह्या आराधन आमी प्रारंभ करया. त्रिएक देवाक वंदोवच्या मरिपात गीत आमी गावया. ये देवा बापा तूं सर्गींच्या. तुमच्या व्हडल्या बुकांत पेज नंबर 8 नंबर 4 सर्गीच्या सर पडून तुका नामान करता वंदन करू जीवाने आमचे समर्पिता आराधनाने वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता.
समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवने आमचे समर्पिता अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगलाप तुका सुमयान जेजू तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमयान जेजू आराधन तुका सुमया वंदन तुका सुमयान जेजू वंदन तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 देवाचें उतर आमी आतां आयकुया सा पौलान कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत तावन अध्याय 11 23 तावन देवाचें उतर आतां आमी आयकुया. जें कितें सुमयालागचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सुमया जेजून तो पराधीन जालो ते राती उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उडासाक करा. तेच परीन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली आनी म्हळें ही काल्स म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. जितले फावटी तुमी ती पियेतात तितले फावटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक जितले फावटी तुमी हो उंडो खातात आनी ही काल्स पियेतात तितले फावटी सुमयांचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देखून जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता वा सुमयांच्या काल्सींतलें पियेता तो सुमयांच्या कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार आदारता. ह्या पासत हर एकलो पयलें आपली जर्ती करूं आनी उपरांत हो उंडो खावूं आनी ह्या काल्शींतलें पियेवं. कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच क्यास्त खाता आनी पियेता. देखूनच तुमचे मदीं जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात आनी हेर साबार मरण पावल्यात. पूण आमी आमचीच पयलें जर्ती केल्ली जाल्यार ह्या परी देवाच्या जर्तेकाल आमी येती नाव. देवाचें उतर हे देवाचें ओडोपकार. क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनी आनी भयणीनो, अपुर्बायेचें वासाप सा पावलून बरयल्लें. सा पावलो सारको जाणा येवकारिस्त म्हळ्यार कितें, सोम्यांचें जेवण म्हळ्यार कितें, सोम्यांचें मांस आनी रगत खावचें म्हळ्यार कितें, सगळें देखून तो अशें बरयता. येवकारिस्ता विशयांत जायत्यो संगती आमी आयकता, जायते फावटी जायते आयतार फाटल्या सगळ्या एका हप्त्यांत जेजूच्यो जिविताच्या उंड्या विशयान दिल्ली शिकोवन आमी आयकल्ली. 6वो अध्याय सोमारात हांव सुरू केल्लें सोनवार पर्यंत ह्या अध्याय विशयांत नियाळ आसलो. जेजू एका विशया विशयांत अती लांबायेन उलोवचो, लांबायेन शिकोवन दिवची एकच जिविताचो उंड्या विशयान तें आमी आयकलें. देखून जिविताचो उंडो कितलो गरजेचो गी म्हळें तें समजनासतना केल्यार कितें जाता म्हळें सा पावलो आमकां सांगता. आमी कित्याक पवित्र येवकारिस्तांत वांटो काणगे जाय, आमी कित्याक मिसाक ये जाय, कित्याक कुंगार काणगे जाय आनी कसो कुंगार काणगे जाय. जर तर सारकें भक्ती उपवन नासतना, सारकी तयाराय नासतना पवित्र कुंगार काणगेल्यार सा पावलो म्हणटा आमी क्यास्त मागोवन घेता. यांत्रीक रितीन कुंभार काणगेवचो आमच्या क्यास्तीक कारान जाता. देखून आमी सदांच जागृत आसा जाय. सोम्यांचो कुंभार सेवता आसतना
हांव तुमकां मिस्टर फावस्टिनान पवित्र कुमगारा विशयान सांगली थोडी संगती सांगता तुमकां समजतलें पवित्र कुमगार कितलो गरजेचो सेवसगी म्हणलें. पवित्र कुमगार सेवचें म्हज्या जिवितांतलें सगळ्या पैकी श्रेश्ठ घडीत. हर एक पवित्र कुमगार सेवक हांव अत्रेगान राखून रावतां आनी हर एका पवित्र कुमगारा पासत हांव परम पवित्र त्रिंदादीचो उपकार बावरतां म्हूण ते म्हणटा. आनी ते म्हणटा म्हाका पवित्र एवकारिस्त सेविनांतल्या तेदना भिरांत दिसता. म्हज्या कामांत म्हाका पवित्र एवकारिस्त बळ आनी घटाय दिता आनी सोम्या जेजूचे सर आदेश पाळूंक म्हाका धैर्य लाभयता. म्हजे थंय जें धैर्य आनी बळ आसा तें म्हजें न्हय, म्हजे थंय संपूर्ण तरान जी येता तें ताचें पवित्र कुमगाराचें म्हूण ती म्हणटा. जेजू सिस्टर फावस्टिना लागीं म्हणटा हांव मनशांच्या आत्म्याकडे एकवटूंक आशेतां. म्हजो भोव व्हडतो संतोश म्हळ्यार आत्म्याकडे एकवटचो. पवित्र कुमगारा रुपार हांव मनशांच्या काळजांत येताना म्हजे हात सर रितींच्या कुरपे देण्यांनी भरोन आसतात आनी हांव तीं त्या आत्म्यांक दिवंक आशेतां. पूण आत्मे म्हजे गुमान करिनात ते म्हाका म्हजे इतल्या सोडून तांचे हेर राटावळींनी मेतेर जातात. हा ते म्हजो मोग वळखा नासलेल्या वेळा हांव कितलो दुखेस्त जाता. हांव एक निर्जीव वस्त तशें ते म्हाका लेखतात. म्हज्या दुवे बरे थोड्या धार्मिकांनी तांच्या काळजांत म्हाका स्विकार करतना म्हाका कठीण दुखता. फकत सदांच्या सवये प्रमाणे म्हाका तीं सेवतात. म्हाका तांच्या काळजांनी मोग आनी भवार्थ मेळना. हांव बारीस नाकुशेन ह्या आत्म्या थंय वेतां. तांणी म्हाका सेविनांतल्यारच अदीक बरें. आनी जायत्यो संगती सिस्टर फावस्टिना कडेन जेजू उलयता पवित्र एवकारिस्ता विशयान. देखून पवित्र एवकारिस्त आमी यांत्रीक रितीन सेवच्या आमी आमकांच होगडायता. आमी कित्याक पिडेस्त जाता, आमी कित्याक अस्गत जाता, आमी कित्याक भिवकुरे जाता हाका कारण पवित्र एवकारिस्त ती आमकां आसची आलसाय उणी अभिरूस आनी त्या मरिपात सोम्यांक आमी सेवंक वचना बघा कुमगार सेवंक येता तितल्यानच आमी चिंता. जाल्यार मिसा गेल्यार एक कुमगारकान गेल्यार जाल्यार म्हणटा. पूण कुमगारकान गेल्या उपरांत आमचे थंय कांयच बदलावान जायना. कित्याक म्हळ्यार जायते तयाराय पयलीं करूंक ना आनी येता आसतनाय आमचे थंय भक्ती पडना. घेता आसतना सेवता आसतनाय आमी सोम्मी आमचे थंय येता म्हळ्यार तें चिंताप आमचे थंय ना. देखून जेजू म्हणटा म्हाका तें भोवसो दुखता. आमी आमच्या सोम्यांक वळखा जाय. पवित्र एवकारिस्तांत आसो सोमी आमकां सोमेस्तांक कुरपेन भरता. ताचे कुरपा देणी तो हाडून येता आनी राखून आसा अख्ख्या दळा आमी ताका घेता गे म्हणलें. देखून हर एक मिसाच्या बलिदानाच्या वेळार आमी ताका सेवता आसतना आमचे ते संतोश सडा जाय. संतोश सडा जाय. आमच्या कुटुंबांत तो प्रकाश वांका जाय. म्हज्या काळजांत आयिल्लो सोमी म्हज्या कुटुंबांत प्रकाश हाडून येता. हांगासर कुमगार सेवल्या उपरांत घरांत वचून लडायत करता, झगडें करता, पियोन पडटा जाल्यार हांवें तुमच्या कुमगाराक कितें अर्थ ना. देखून सांग पावल म्हणटा आमी जायते फावटी कुमगार नाकुशेन सेवल्ले वरवीं आमी क्यास्त हाडटा आमकांच आमी. देखून आमचें जिवीत बदलना. कित्याक म्हळ्यार सोम्यां ती आमकां मोग ना. खरोच सोम्य आमचे थंय येता म्हळ्यार चिंताप आमचे थंय ना. कुमगार सेवचें एक यांत्रीक जालां. मिसाक आमचें एक यांत्रीक जालां. मिसाक आयतार संत भाग्यवंतपणी सांबाळ सक्कडी मिसाक वेतात. येना जाल्यार कोणी कितें सांगतीत म्हळ्यार बें. देखून हांव मिसाक येता जाल्यार हांव म्हाकाच क्यास्त कान घेवन येता म्हूण सांग पावलूच आमकां सत्राय दिता. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र एवकारिस्त आमकां जिवीत दिता, जीव दिता. देखून जेजून म्हळां जो कोण म्हाका सेवता तो सस्नांक जी येता. म्हजें मांस खाता तो केदींच बुके वचना आनी म्हजें रगत पियेता तो केदींच ताणें वचना. म्हाका आत्म्याची ताण आत्म्याची बूक थांबोवन सोमी एकलो मात्र आत्म्याची ताण बूक म्हाका जर तर थांबता जाल्यार म्हजें जिवीत सारकें जाता. बोगसूंक शकता, एकामेका बोगसूंक शकता, एकामेका विशयान बरें उलोवंक शकता,
सत उलोवंक शकता, धैर्यान रावोंक शकता, भियाविने जियोंक शकता. जर सुमी म्हजे सांगात आसा जाल्यार ताच्या पवित्र येवकारिस्तान हांवें खरेपणी वांटो घेतला जाल्यार आनी ताका स्विकार केला जाल्यार असले चिंता आप घेवन मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या पवित्र येवकारिस्तान आमचो भावार्थ सोडोवया, मोग सोडोवया. खरेपणी तो आमच्या सांगात आसा म्हणल्यार चिंता आमचे ते आसूं दी. आयच्या ह्या नियाळाक जबाब जावन आमी गीत गावया. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया. D73 तुमच्या बुकान D73. Tus voices, tus ojos, oh,
आमची मागणी आमच्या विनवण्यो सक्रामेंतांतल्या सोम्यांक आमी आतां भेटोवन दिवया. तुमची जबाब आयक आमचे मागणे ये सोम्या. आमच्या पवित्र सभेक नवो मुखेली जावन पापा लियो 14व्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. पवित्र सभेक आपोवन पवित्र सभेक आपटोवच्या सर समस्या फुड करचें धैर्य आनी बळ तूं ताका लाभय म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमच्या गवळे बापांक सर याजाकांक तशें लायक मुखेल्यांक तूं सांबाळ. तांच्या वावरांत तांकां तिरासन लाभय म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमच्या देशांत उपजल्ल्या अशांती आनी झगड्याचें वातावरण नितळ जावन समाधान रास करूंक आनी देशा भितर सोडून येवचें कोमवादाचें बोल मोडूंक आदार दी म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आमची कुटुंबां तुका समर्पण दिता. शांती समाधानाची बिडार आमच्या कुटुंबां जावन दी म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर आमच्या युवा जनांक तांचो फुडार तांणी बरो करूंक रुपीत करूंक सारके वाटेन चलोवन पवित्र सभेक तशेंच कुटुंबांक ते बळादीक आदार जावन दीत म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. सर आमच्या भुरग्यांक तांच्या शिकपांत बरी मोत दिता आसतना देवबिरांतीन तांणी चलोवंक वडिलांक सदांच काळजावन चलचें शेगून तांकां लाभय म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. ह्या पूर्ण शेतांत फाटल्या 2 वर्सांनी कलमीत नातलो वावर दिल्ल्या आनी सांगाता तुजो मोग वांटुल्ल्या आनी पात्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मेठांनी चलोवन जायते बरेपण वांटून नवें साव हाडिल्ल्या मनादीक अनिल रोशन लोब बापांक सावांनी बर म्हणून आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. पूर्ण शेताचे दिरक्तर मनादीक बाप रोनाल्ड कुटिनो तशेंच मनादीक विवियन रॉड्रिगस हांकां तांच्या मुख्या दिसांनी तुजें मिसांव वावर करूंक जाय ती सकत लाभय म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. ह्या पूर्ण शेताच्या बरेपणा खातीर विविध रितीन आदार दिल्ल्या आनी वावुरल्या सरदानींक उदार मनांच्या मनशांक समाधान आनी संतोष लाभय म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. हांगासर आयच्या दिसा एकठांय जाल्ल्या सर भक्तिकांक जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मजतीन आशिर्वाद आदार लाभय म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. आज फातिमा मायेचें फेस्त आचरण करता आसतना तांच्या पात्रोनांक मान करूंक हांगासर हजार जाल्ल्या फातिमा वाड्यांच्या सर वाड्याकारांक गुरकार आनी प्रतिनिधींक तांच्या जिणेंत समाधान आनी शांती लाभय म्हणून मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसुम्या. एक गडीभर आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबां खातीर आमच्या लागशिल्ल्या आमच्या इश्टां खातीर मोगाच्या व्यक्तीं खातीर आमी मागया. जर तर पिडेंत आमच्या कुटुंबाचे सांदे आसा जाल्यार तांचे खातीर आमी मागया. जेजू आमचो सोमी सांगाता सदांच आमच्या सांगाता रावचो. तो आमकां सांडून घालिना. कश्टांत पिडेंत शिडेंत हर एकांत तो आमच्या सांगाता आसा कित्याक तो आमचो मोग करता. त्या सोम्यांक आमी आपोवया आमच्या जिवितांत आमच्या जिणेंत कश्टां वेळार पिडे शिडे वेळार दुखा वेळार सुखांत ती सोमी आमच्या सांगाता सदांच रावोन दी म्हणून मागया. गीत आमी गावया जिणेच्या कश्टां वेळार. Kışta
आसा उर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा हळदीक सांप्राताना अंतरांतल्या त्या पासा उर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पद पर्या लागींच हांव तुज्या चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पद पर्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या लागींच हांव तुज्या आमी दिंबी घालया कोणा दिंबी घालूंक जातात आनी दिंबी घालची समर्पणांचे विधान आमी करया आमकां आमी सोम्यांक कुर्साय ह्या पवित्र उकारिस्तांत हजार जाल्ल्या सोम्यांक आमकां आमी समर्पण दिवया आमी समर्पित आमच्या पवित्र सभेक पवित्र सभेंतल्या पवित्र सभा सोलोनवरच्या पापसाहेबाक सर गवळे बापांक याजकांक लायक मुखेल्यांक सोम्यांच्या अधीन आमी करता सोमी तांचेर आशिर्वाद घालून दी प्रत्येक जावन नव्या चुनाय जाल्ल्या पापसाहेबाक सर तरान सांगात दिवन दी पवित्र सभा सोलोनवरचें धैर्य बोळ ताका लाभोवन दी देवन आमी मागता आमचे फिरगज कुटाम सोम्यांक आमी समर्पिता फिरगजेचो वडील विगार सहायक विगार सर सेवादिमचे याजक धर्म भयणी फिरगजेचे मुखेली फिरगज गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष कार्यदर्शी गोरकार सगळ्यांक सोम्यांच्या अधीन आमी दिता सोमी तांचेर आशिर्वाद घालून दी तांकां सेवा करच्याक बोळ दिवन दी निस्वार्थीपणी तांची फिरगजेची सेवा करूंक जाय तो आदार सोमी तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागता आमची कुटुंबां जेजूच्या पांयां तळा आमी आतां दवरया आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक पत्नीक आवय बापायक भुरग्यांक व्हडली मांयक आजी आजयांक सगळ्यांक कुटुंबांत आसल्या हर एका सांद्याक जेजूच्या पांयां तळा आमी दवरया तांच्या खातीर मागया जेजू तांकां आपडून दी तांकां बोळ दिवन दी धैर्य दिवन दी तांचे थंय देवाचो मोग चडोवन दी देवबिरांत तांचे थंय हाडून येवं दी आनी सोम्यांची दैवीक आशिर्वादां कुटुंबांच्या हर एकल्या थंय सोमी वतून दी म्हणून मागया आमच्या पिडेस्त भावंडांचो उडास काडया विविध पिडेन कश्टांच्या सर आमच्या पिडेस्तांक आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त सांद्यांक तशेंच आमच्या वळखींत आसल्या सर पिडेस्तांक आस्पत्रेनी कश्टांच्या वळवळच्या पिडेस्तांक घरांनीच वळवळच्या पिडेस्तांक सोम्या मुखार आमी हाडया जायत्या पिडेस्तांक ताणें आपडलें गूण केलें आमचो सोमी तांकां सगळ्यांक आपडोवन दी आनी ताची खुशी वयतर तांकां बरी भलायकी परत्यान दिवन दी आनी नांतर तांची पिडा सोंसणी काय सोंसचें बोळ तुमी तांकां फावो करून दी म्हणून मागया मानसीक पिडेन वळवळच्या सबार आमच्या भावंडांचो आमी उडास काण तांकां सोम्या मुखार हाडया सोमी तांकां आपडोवन दी मोतीची भलायकी तांकां दिवन दी आत्म्याचे शांती बोळ तांकां लाभोवन दी
म्हणून मागया. आमच्या कुटुंबांत आसच्या भुरग्यांक समी मुखार हाडया. भुरग्यांनी भावार्थान वाडोवन येवंक जाय, देवबिरांतीन वाडोवन येवंक जाय. संवसारी संगतीचेर चड गमान दिनासतना आत्मीक शेगून आनी बरलीं भुरगीं आमकां जावं दीत. त्या देखून सर भुरग्यांचेर समी आशिर्वाद घालून दी म्हणून मागया. आमच्या राज्याकी फुडाऱ्यांक ह्या वेळार सोम्यांच्या पांयां तळ आमी हाडया. स्वार्था खातीर न्हय, आपणाचेंच अधिकार दाखोवच्याक न्हय, आपणाचें पोट मात्र भरच्याक न्हय, देशाच्या अभिवृद्धी खातीर, देशाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक आमच्या फुडाऱ्यांक बरें मोन दी म्हूण सोम्या लागीं आमी आतां मागया. हर एक देशाचो नागरिकान बरेपणां जियोवंक ताची हक्कां कितें आसात तीं जियोवच्याक जायतो अवकाश आमच्या राज्याच्या फुडाऱ्यांनी दिवच्याक सोमी तांची मोत उजवाडावन दी म्हणून मागया. आमच्या देशांत ह्या दिसांनी झगडें लढाय सुरू जावन जायते लोक मेलो, सैनीक मेले. देखून सर आमच्या सैनिकांक सोम्यांच्या पांयां तळ आमी हाडया. देशाच्या भद्रते खातीर तांचो जीव दिवच्याक ते तयार आसात. समार जाणें तांचो जीव दिला आनी जायते जण घायेल्यात. ह्या सर सैनिकांक बरी भलायकी तशें तांच्या कुटुंबांकी आदार लाभय म्हणून आमी मागता. आज प्रत्येक जावन आवयां खातीर आमी मागया. आवयांचो दीस आमी ह्या हप्त्यान आचरण केलो. सर आवयांक सोमी आशिर्वाद दिवन दी. आवयो कुटुंबांत भुरग्यांक मात न्ही, सगळें कुटुंब सांबाळचें, सुखान हातीन धरची व्यक्ती तांच्या जबाबदारेंत सोमी तांकां सदांच सांगात दिवन दी, समाधान दिवन दी, मोतीचो संतोष तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. मोर्नांच्या तडीर आसच्या आमच्या भावंडांक, भावा भयणींक सोम्या मुखार आमी हाडया. तांच्या जिविताचे जायते दीस तांणी सारल्या उपरांत निमाण्या दिसांक सोम्यांच्या येण्याक तीं राखोन आसात. भोव आपुरबायेन मोगान म्हणले भाशेन सोम्यांच्या येण्याक तांणी तयार जावच्याक, अत्रेगान बरोवशान तांणी रावच्याक सोमी तांकां आदार दिवन दी म्हणून आमी मागया. तशेंच मरण पावल्ल्या आमच्या सांद्यांक सोमी राजांत बेगीनच व्हरून दी, सर्गीचें सूख तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमकांच आमी आतां जेजूच्या पांयां तळा दवरया. आमी सर हांगासर आसां, दिंबियांनी आसां, सोम्यांक कळीत आसा आमचें उणेपण, आमचें बरेपण, आमचें शेगून, आमचें अवगूण सगळें सोम्यांक कळीत आसा. सोम्या कडेन आमी सांगया आमचें अवगूण पयस करूंक, कुटुंबांत समाधानाचें संतोशाचें जिवीत जियोवंक, आमच्या फिरगजेच्या बरेपणा खातीर वावुरचे फुडारी आमी जावं, कुटुंबांत संतोश वाडचे वाती आमी जावच्याक, प्रकाश भरीत वाती आमी जावच्याक त्याच सोम्या लागीं एक घडी भर आमचे दोळे धांपून आमी मागया. एका गिता मरिपात आमकांच आमी सोम्यांक समर्पण दिवया. सगळोच जेजूक समर्पिता. Son
सोम्याचे आशीर्वाद घेवच्याक आमी दिंबे घालया. ह्या देवाड्या सक्रामेंता गीत आमी गावया. देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येत आनी रास करताय ससनांच्या ससना. संतोषाची वेटा काढ कालते पोणी कुर्बा जोड सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोती काढून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता. ताची कृत्या मोती काढून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता. सर्वेस पोतो देवासो रस्तार सर्गासो सासो एका उतरान ताशा संसाराची जालो आपल्या सगळ्यान ताणे मनशाक रूपीत केलो. देखून जाय की बापोय तो सर्वासो. संतोषाची भेटा काढून कालते पोणी कुर्बा जोड सोम्या समोर येता. ताची कृत्या मोती काढून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता. ताची कृत्या मोती काढून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घां दिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावनो आणि भयणीनो, आज आमी विशेष रितीन फातिमा साई भयणीक मान करता आसतना तिची मजत आमचेर आणि आमच्या कुटुंबा जिविताचेर मागया. तशेंच आमचो पात्रोन जुआंव पाऊल दुसऱ्या
आमच्या अरियेकल्याच्या जिवितांत देवा तावन मागोवन धाडिल्ल्या सर उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां बलिदान भेटोवंक प्रयत्न करया. आमचें जिवीत देवाचेर वंदोवन जियेल्ल्या वेळार तें मोगाचें जाता. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटेली जाता आसतना देवान आमच्या अरियेकल्याच्या जिवितांत ओतुल्ल्या सर कुरपे बेसांवा खातीर देवाक अर्गां दिता आसतना आमचें दिसपट्टें जिवीत आमच्या बेसा प्रमाणे जियोंक तसो जेजू मोरी माय आनी सांत भोगतो आमकां आदार दिवन दीत म्हूण खालतेपणी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. हे मिसाचें बलिदान अर्थबरीत रितीन भेटोवच्या खातीर आमची अस्कतकाय आमचें उणेपण वळखून घेवया. खालत्या काळजान सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडात उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगेवन सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, तूं बावार्थ्यांचो उजवाड आनी आत्म्यांचो गवळी तुज्या शेळयांक उतरान सोरोंक आनी देखीन सोलोंक बागेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक पवित्र सभेक तुवें दिलोय. ताच्या विनोणेन ताणें उतरान शिकयल्लो तो बावार्थ सांबाळूंक आनी देखीन दाखयल्ली ती वाट धरूंक आमकां फावो कर. फातिमा सायबिणीची बरी देख आमच्या जिवितांत आमी जियोंकी आमकां करपा लाभय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. अशें आसता स्तेफाना विरोध उटुल्ले दगदने निमती शिंपडलेली बावार्थ्यां फेनिसिया सीप्र आनी अंतियोक पर्यंत पावली आनी देवाचें उतर गजायत गेली. तरी सुदेवांक शिवाय हेरांक तांणी तें परगट केलें ना. पूण तांचे मदें आसलेल्या सीप्रकारांनी आनी सिरेनकारांनी अंतियोकाक पावतस हेर जातीच्यांकी सोम्या जेजूची सुवार्ता परगट केली आनी तांचे सोवें सोम्याचो आदार आसलोलो जाल्ल्यान जायतीं सतमानूंक लागलीं आनी सोम्या थंय परतलीं. ही खबर जेरुसलेमांतल्या पवित्र सभेच्या कानान पडली आनी तिणें बार्नबासाक अंतियोकाक धाडलो. हाणें थंय येवन देवाचे कृपे वरवीं जातालें तें बरेंपण देखलें आनी तो संतोसलो. सगळ्या काळजान सोम्याक विश्वासी रावूंक ताणें तांकां उमेद दिली. कित्याक तो एक बरो मनीस पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो तसलो. अशें सोम्या जेजूचो पाटलाव करतल्यांचो सांको जायतो सोडलो. उपरांत बार्नबास सावलाक सोदून तार्साक गेलो. थंय सावल मेळटच ताका अंतियोकाक आपोवन हाड आयलो. एक सगळे वर्सभर ते थंयचे पवित्र सभेन जियेले आनी जायत्या लोकांक शिकयत आसले. आनी अंतियोकान सिसांक पयले फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतार हें. तुमी जनांगानो
प्रास या शहराचे दारवोटे जाल्यात तुका प्रीती मोगाचे तुझे वडविके विशीं जायते सांगला ये देवाच्या शहरा तुम्ही जनांगनो सर्वेस पोरा सर्वेस पोर पर्साची पाटी करताना आमी आनी आमची पर्सा या शहरान जल्माली अशी म्हूण बरयतलो आनी हो पर्सा नासून उडो तुझ्या गोपांत आमचे बिडार अशी म्हूण गायतेल्यो तुमी जनांगनो सर्वेस पोरा नावाडा तुम्ही जनांगनो सर्वेस पोरा नावाडा Alleluia, 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 Alleluia. मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकता म्हणटा सो मी हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका हे सोम्या. हिवाळोचो काळ तो जेरुजलेमांत देवाळाच्या समर्पणाची परब चलताली. जेजू देवाळांत सलमांवचे चौकेंत पासोया मारीत आसतना जुदेव ताच्या भोंवतणी वेडो घालून ताच्या लागीं विचारी लागले केदोळ पर्यंत तूं आमकां अशेंच दुबावार दवरताय. तूं क्रिस्त वय जाल्यार आमकां स्पश्ट सांगून सोड. जेजून तांकां जाप दिली हांवें हाच्या आदींच तुमकां सांगलां पूण तुमी सत मानिनात. म्हज्या बापाच्या नांवान हांव करतां ती कामां म्हजे विशयेन साक्ष दितात तरी पूण तुमी सत मानिनात कारण तुमी म्हजे बोकरे न्हय. म्हजे बोकरे म्हजो ताळो आयकतात हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हज्या फाटल्यान येतात. हांव तांकां सासणीक जिवीत दितां आनी ते केदींच नास जावचे नात. म्हज्या हातांतल्यान तांकां वोडन काडूंक कोणा वरवीं जावचें ना. तांकां म्हजे अधीन केल्लो म्हजो बाप सक्टां प्रास व्हरतो आनी बापाच्या हातांत तावन तांकां वोडन व्हरोंक कोणाच्यानच जावचें ना. हांव आनी बाप एकच. देवाचे आखणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो पास्काच्या काळार आतां आमी आसां. मरियमाक समर्पण दिल्लो मे म्हयन्यांत आमी आसां. तुमकां येदोळच कळीत आसल्या प्रमाणे आयचो दीस मे म्हयन्यांत एक म्हत्वाचो दीस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार फातिमा सायबिणीच्या फेस्ताचो दीस हो. मरियेक विविध नांवान आनी विविध बिरुदांनी नेटयलां. मरियेची विविध फेस्तां आमी आचरण करता. त्या सक्कळी फेस्तां पैकी फातिमा सायबिणीची फेस्त ही एक.
आमच्या फिरगेजेंत 2 वाडे, फातिमा पयलो आनी फातिमा दुसरो म्हणटात. फातिमा सायबिणीच्या पात्रोनपणाकाल चलोन आसात, बरो वावर करन आसात, उर्बेन आसात. आनी आज दोनी वाड्यांची हांगासर हांव पळोवनूच आसा ह्या फेस्ता संदर्भी आयल्यान. आनी फातिमा दुसऱ्या वाड्यान चड मुखेलपण घेवन आयचो दीस सोबयला. दोनी वाड्यांच्या सक्कड सांद्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां आनी तांकां हॅपी फिस्ट म्हणटा. 4 थाळयो तांकां दिवच्यो. थाळयो जाल्यो. आतां येता गरजेचो विशय. फातिमा सायबिणीन कितें सांगलां गे म्हणून 1917 इसवी पयलें महाझूज बरान चलो नासलें आनी तें 3रें वर्स रशियाचे कम्युनिस्ट पार्टी तांचे सोजेर इटली पर्यंत पावुल्ले. आक्रमण करनासलें, नास्तीकपण वाडयचें म्हूण ते चिंताले. आनी ह्या संदर्भार 1917 इसवेंत मेयाच्या 13 तारीख मरी माय त्या भुरग्यांक फातिमा शहरांत, पोर्चुगल गांवच्या फातिमा शहरांत दिश्टीक पडली. जसिंता, लुसी आनी फ्रांसीस. आनी तांकां पयलो संदेश तिणें त्या दिसा दिलो. ताच्या उपरांत तांकां 5 फावटी दिश्टीक पडली आनी निमाणी दिश्टीक पडली 1917 इसवेंत ऑक्टोबराच्या 13 तारीखेर. अशें 6 दिसवण्यो ताणें मरयेन दिल्यो. आनी ह्या 6 दिसवण्यांत तिणें दिल्ले सक्कड विशय सारांश करून तुमचे मुखार हांव दवरतां. पयल्यान तिणें विचारलें काळजांची परतवणी जाय. काळजांची परतवणी. उदारे आसले वमते आसले उदारे परतोवचें. भुरगीं म्हळ्यार अशें पडटा ल्हान आसतना तें न्हय. काळजांची परतवणी म्हळ्यार तें न्हय. तें परतलें जाल्यार आमी पुस्कू कोण दिना. परतवणी म्हळ्यार काळजा भितर बदलावण. भितरच बदलावण, भायर कांय ना तशें येता पूण भितर पुरा बदलावण. द्रश्टान दिवचें जाल्यार दारूण काळजाचो ताका पळयतना आनी एकल्याक पळयतना राग येता. केदोळांय रागच आसलो नंचना. दारूण काळजाच्यान मोवाळ काळजाचो जावचो ताका म्हणचें काळजाची परतवणी. स्वार्थी काळीज निस्वार्थपणांत भरचें परतवणी. मोसरी काळीज उदारी जावचें. खोटें काळीज बरें जावचें. मेळें काळीज नितळ जावचें. कपाटी काळीज निश्कपाटी जावचें. दुबावी काळीज विश्वासपणान भरचें. अशें बदलावण येवचें. गेल्या त्या हप्त्यान पळयतना ह्या मनशाक लागीं वचून बें दिसतालें. ताणें पळोवंक पळयना, उलोवंक उलयनातलो. बारी गंभीर मनीस. हे फावटी येतना बारी सादो जाला, हांसता, तोंडाचेर हांसो आसात. कली बदलावण आयल्या. त्या देखून पयलो विशय मरये मायेन फातिमांत दिल्लो जावन आसा. काळजांची परतवणी बारी गरजेची. सगळ्यांची काळजां परतय जाय. वायटांतावन बऱ्यापणाक ये जाय. दुसरो विशय मरये मायेन दिल्लो जावन आसा. सदांचे मागणें. प्रत्येक रितीन कोंताच्या थेर्साचें भक्तीपण वाडय जाय, चडय जाय. आनी कोंताचें भक्तीपण वाडोवंक आनी चडोवंक सुरू केलें. आतां आमी सुमार वर्सां जालीं. 2017 100 उतरल्यान आतां 25 आयल्या हांव. आतां कोंताचें
कोंताच्यो मणयो कितल्यो आसात, मिस्तेर कितले आसात. गेले त्या बापसाहेबान मिस्तेर चडयल्यात, उजवाडाचे मिस्तेर हाडल्यात. पूण आमच्या घरांनी त्या वेळारच बरे सिरियल येवचे. कोंताचो तेर्स म्हणटा सिरियल येता. त्या देखून सिरियल सोडूंक जाताय, तिकेशे पाटी मुखार एडजस्ट करचे. एडजस्ट केल्यार पावता की तो लांब तेर्स कोणाक जाय तेंच म्हणचे नमान मरिये संता मरिये, नमान मरिये संता मरिये, नमान मरिये टू द पावर ऑफ 100, संता मरिये टू द पावर ऑफ 100 जालें. सगळें मागणें जालें. सुलभ मॅथमॅटिक्स. त्या देखून एकच कोंताचो तेर्स, एकच कण करचो. जालें. तेर्स आमी म्हणटा, तेर्स आमी म्हणटा. मरियेन एक्सपेक्ट केल्लें कोंताचें भक्तेपण तें जायना. आमच्या समाधाना खातीर आमी सद्दां तेर्स म्हणटा म्हणल्या खातीर मोटवा केला, मोटवा केला. त्या देखून देवान मनशाचें जिवीत मोटवें केलां. लांब जिवंक सोडना. तेर्स म्हणटना मोटवा करताय न्ही. हां, तुजें जिवीत मोटवें करता म्हणटा. सदांचे मागणे आनी प्रत्येक रितीन कोंताचें तेर्साचें भक्तेपण चडया आनी वाडया म्हणून तिणें सांगलें. तिसरें, प्राजीत आनी संवसाराच्या पातकां पासत प्रायश्चित्त करा. खोटेपणान बुडला संवसार. आलोचने खोट्यो, त्या देखून करण्योय खोट्यो. आलोचने बरे आसल्यार करण्योय बरे आसतात. करण्याक आनी आलोचनेक लागशिल्लो संबंध आसा. त्या देखून संवसाराच्या पातकां पासत आनी तुमच्याच पातकां पासत, कोणाच्या पातकां पासत मागल्यार पावना. आमच्या पातकां पासत पयले प्रायश्चित करीचे आनी उरलेल्या पातकां संवसाराच्या लोकांच्या पातकां खातीर प्रायश्चित करीचे. चवथें, मरियेच्या कथावीण काळजाचें भक्तेपण चडयचें. इमॅक्युलेट हार्ट ऑफ मेरी. भक्तीपण थोडी मरियेच्या कथावीण काळजा म्हणून म्हणटात सद्दां तेर्साच्या उपरांत. आनी हरी एक दीस उडास काडटात कथावीण काळजाचें. जेजूचें कथावीण काळीज, मरियेचें कथावीण काळीज अशें काळजाक गौरव दितात. पांचवें, आत्म्याच्या साल्वासाचो हुस्को आसा जाय. अळे तो एकलो खालें करता म्हणना, कितें करता म्हणना, मेल्ल्या उपरांत हेम कोंडा येता न्ही. छे, ताका कसो म्हणी समगरीचे, ताका म्हणजे हुस्को. त्या मनशाक तो पातकांत आसता आसतना म्हाका हांगा दुखता. ताका त्या पातकाच्या बांयतलो वयर काडी जाय, थाणेय सरकार वचो जाय म्हणलो म्हजी आशा. त्या देखून आत्म्याच्या साल्वासावा खातीर हुस्को आसा जाय. मरियेन दिल्लो आनी एक संदेश, कम्युनिस्टांचे नास्तीकपण नाश जावचे खातीर रशियाक मरियेच्या कथावीण काळजाक समर्पण दी जाय. आनी समर्पण दिल्लें. त्या काळाच्या बापसाहेबान रशियाक समर्पण दिल्लें. आनी परिणाम कितें जालो कोताय तुमकां? गोर्बाचेव म्हणलो एक रशियाचो व्हडलो प्रेसिडेंट आयलो. गोर्बाचेव आतां चरित्र जाल्या ती. ताणें सगळें कम्युनिजम रशियांतावन काडून उडयलें. तितलें सुलभ ना हें काम करूंक. ताणें कशें केलें? मरिये मायाची ससाई, सगळ्या संवसाराचें मागणें देवा थंय पावलें. देवान नवी आलोचना ताच्या थंय घाली आनी रशिया कन्वर्टर जालें. कम्युनिजम थंयन सोण गेलें. आनी अशें मरियेचेर कोण पातयेणी दवरना. ताचें जिवीत मरियेच्या संदेशा प्रमाणे जियेता. तांचे थंय बदलावण येता. तांचें काळीज बदलता. धरण काळीज मोवाळ जाता, खोटें काळीज बरें जाता, मेळ्ळें काळीज नितळ जाता. तशेंच आमचीं काळजां जावंक आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी प्रत्येक रितीन मागया. आमेन.
एकत्रीत म्हजो आवाज भेटोवन दिता सर्वच म्हजें तुका मोगा समर्पिता म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमचे नेके पयस सभेच्या देवा सर्वेस्पर मानून घेवन. सर पदवेदारा आनी भोववर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासागो यज्ञ समर्पून तुजें तोरपण आमी वळखून घेता आनी तुजे मुखार सर पडोवन तुका उलो मारता. आमच्या गोवळ्या काल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण सोडूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव वै. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन गी सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वसूया. आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकाणूंक फावो. ओ कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकाणणी वर्त्या तापाच्यान आमी करची.
कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बोली, आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत तसा तोच आमचो शेरोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदम बली जावन मारलोलो आनी तो मराना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. सरकानी संसार भरला तुझ्या वैभवात, ऊन सर्गी तुका जय जय जय, ऊन सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय, ऊन सर्गी तुका जय जय जय, ऊन सर्गी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूची. तेच पोरींचे वाण जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें रगात पातकांचें मोगसणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडटासो गूट परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगां सेवतेले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियाव 14वो आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रति मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदोड मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्ट गतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकार मुरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत दमदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्भेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका
सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोमियान आमकां शिकयलां तें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जाव, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिताव तशें आमची पदकां भोगोस, आनी आमकां दाळणेन पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान नत्रेक दिल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोम्या आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करूंक तुका राखून रावया. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदांच आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदांच आमच्या काळजान. जिविताचे खाण तू, आत्म्याचे पोषण तू, आत्मो आमचो भोगताय दैवी जिवन. तुझे खाण सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून रावया. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदांच आमच्या काळजान. ये वेगी ये आमच्या बिडारान, राव सदांच आमच्या काळजान. दैवी सोबतो संस्रात आयलो लोतो, मनशावा कुळाक करो जीव दिलोलो. तुझे खाण सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझे खाण सदां दी आमकां, दैवीक जीवन भर आमकां. तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या, स्वागत करून तुका राखून
प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा भाग्यवान जुवांव पावलान तुझी आणि तुझ्या पवित्र सभेची विश्वासीपणान सेवे केल्ल्या खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां सेवलेल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ताच्या पावलांनी सोलोवन तुजी आनी आमच्या भावा भयणीची मोगान साकरी करूंक पातिमा सायबिणीच्या विनवणेन आमची कुटुंबां तुजेर वंदोन जियोंक आनी शेवटी तांच्या सांगाता सासणाचे सुख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो आनी सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचेर व्हड उपकार. मोगाच्या न्हू आतां आमी आमचो पाद्र्या विवियन रॉड्रिगस बुधवारा फाल्यां प्रेस्तारा ते हांगा तावून वर्ग जावन सांत आंतोनी आश्रव हांगासर तांची सेवा दिवंक वेतात सहाय्यक निर्देशक जावन. ह्या वेळार आमी हांगासर तांकां सन्मान तशेंच पातिमा पयलो वाड्याकारांची सांगाता मेळोवन सन्मान करूंक आशेतात. देखून हांव उपकार मागतां हो हें सन्मान कार्य मोठ्ठें आतां चलोवन व्हरचें. तें जाल्लेंच आमी नवेन मुंदारून व्हरतले. हांव बाप विवियानाक तांच्या तर्फेन सन्मान करतात. देव बरें करूं. बाप विवियन रॉड्रिगस तुमकां तुमच्या मिसावाक सर बरें मागता. वेदी रस्त्या येजाक बापानो तशेंच वेदी मुखार आसच्या सर्व भक्तिकानो सर्वांक देव बरो दीस मागता. उपकार आठवणेची उतरां मात्र आसात. तुमी हांगा आसतना म्हाका मागण्यांत कुमो केला. मुखल्या दिसांनी म्हजे खातीर तुमी मागा आनी तुमचे खातीर खंडीत जावन म्हज्या मागण्यांत हांव उगडे आसता व्हरतलो. देव बरें करूं. सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या गोऱ्या गोड्या दैवीक मोक्षिकय तूं आमकां दैवीक आपुलकी आमकां उगडी सोडवणेची महिमा शिकयली. क्रुसाचो गुटी येवन जिविता तुझ्या दिली वळमेळखा मागी हो सुवांव पावलुसया वंदिता सर्वोक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या बोऱ्या गोड्या दैवीक मोक्षिकय तूं आमकां. सर्वांक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले बरी आमी करूंक आनी तो जियेल्ले बरी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बक्षणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्लें बरी आमी पाळूंक एकामेका बक्षून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मोगाच्या न्हू जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणेंत आमच्या हर एकल्याच्या जिवितान जायतें बरेंपण जालां. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. युरोपांत स्वंत घर लाबुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. दुबईंत भुरग्यांक रावोंक घर लाबुल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. मागल्लो उपकार मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. आमी एक घडी बोरो ह्या मान संता मुखांत्र आमच्या जिवितान जाल्लें बरेंपण नियाळन देवाक अर्गां दिया.
उबी रावात. भोव काकुळदारा बापा बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बोळ आनी गुरपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं जुवांव पावल दुसऱ्या श्रेश्ठ गवळ्या आम बसो देवा लागीं विनंती कर. ये बागेवून जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेश्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजाची दारां ताका उगडून पवित्रात्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितान परजळली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची कालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियोवंक आमकां उमोद कर. तुजी बागेवून जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारून आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या करचे. साबार गरजो घेवन आमी हांगासर आयल्या. तुमचे पैकी साबार जाणांनी तांच्यो गरजो हांगासर आमकां हांगासर जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळान घाल्यात. त्या सगळ्या गरजां खातीर आमी मागया आनी आमच्योय गरजो मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या बिनोणेन जेजूक समर्पून दिया. एका स्त्रियेची पांयांची गांठीची तकलेची आनी पेंकडाची दूख उणी जावच्या खातीर मागलां. एका दादल्याची शुगर नॉर्मल जावंक आनी आंगाची कोरोज उणी जावन बरी भलायकी मेळोवंक. दोगां पुतांक बऱ्यो सैरिक्यो मेळोवंक. पुताच्या कामाचें कॉन्ट्रॅक्ट आनी विजा रिन्यू जावंक. एकल्याच्या पांयांच्या गांठीची दूख गूण जावंक. काजारी जोडयांक भुरग्याचें देणें लाबोवंक. आस्पत्र्यांनी आसच्या सर पिडेस्तांक बरी भलायकी मेळोवंक. शिकोवंक बरी मोत आनी कुटुंबान समाधान मेळोवंक दोगां जाणांनी. MBA फलितांश बरें येवंक आनी नर्सींग शिकपांत जैत मेळोवंक. परगांवांक वेचें पयण बऱ्या तरान जावंक. दुबईंत बरें काम फावो जावंक. कंपनीन बरें काम मेळोवंक. एकल्या कामांत प्रमोशन मेळोवंक. पांयांच्यो सामकळ्यो गूण जावंक आनी एलर्जी तावन बरेंपण मेळोवंक. कृशेचीं कामां बऱ्या तरान जावंक. एका बाळशाचें बें पयस जावंक. एकल्याचें डिप्रेशन पयस जावंक. कॅन्सर पिडा गूण जावंक. पयण बऱ्या तरान जावंक. गांठीचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक. जाग्याचे समस्ये बऱ्या तरान इत्यार्थ जावंक. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक. जर्मनींत बरें काम जर्मन भास शिकोवंक. तशेंच काडिल्लें लोन फारीक जावंक मागलां. एकल्याक USA वचोवंक फावो जावंक. एकल्यान आमाल पियोणें सोडूंक. कॅन्सर पिडा संपूर्ण गूण जावंक. बाळंतेर बऱ्या तरान जावंक. पुताक बरें काम आनी बरी सांगातीण फावो जावंक. एका भुरग्यान सुडाळ्यान उलोवंक मागलां. ह्या इराद्या सांगाता आमचे इरादे एक घडी बोर मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत आमी समर्पून दिवया. प्रत्येक जावन बऱ्या पावसा खातीर आमी मागया. आमच्या राष्ट्रांत आनी शेजारच्या राष्ट्रांत शांती समाधान रास जावच्या खातीर मागया. मुखल्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांनी जावंक आसची बरीं भालीं बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागया. आमच्या भुरग्यांचें मुखलें शिकपा वरास बऱ्या रितीन जावच्या खातीर मागया. आनी मुखल्या दिसांनी आमच्या मंगळूर DSCजींत नवे मिसांव हातीं घेवच्या सर याजकांचो उडास काण मागया. तूं आमकां पाव येवकरिस्ताचो आमकां करूं मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संतां भक्तां संगी सर्गीच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुजी कुशी सरगार सता तशी संवसारांत साव आमचो दिसपरतो ग्रास नजम कांदी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षिताव तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडो दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नामान मोरये गुरपेन बोरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये आमा पापियां खातीर विनतिकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशें आदी तशें आतां आनी सदां सर्वता आमेन. पिडेस्तांचो उडास आमी काडया तांचेर देवाची आशिर्वादां मागया. सोमयाचे नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया सर्गीच्या बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन सांपडल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां गूण केली. तेच बरी तुजो सेवाक भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्यान आपल्या भाग्यवंत चिणये मुखान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी बावार्थान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनोणेन आमचो बावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी. कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी अनुवारांतलें आमकां निवार. आमच्यो सर विनोण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसूं. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या ह्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता. तसो देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिवं. आमेन. भाग्यवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरीची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळो. आमेन. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. ताच्या देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळो आनी एक दीस त्याच सर्गीच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो. आमेन. दायकन बसा. आतां आयच्या दिसा आमकां जेवण आनी तशेंच मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्या दानींक आमी मानाच्यो वाती वांटतल्या. आमच्या पून शेताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापानी मुखार येवन ह्यो मानाच्यो वाती दिजय म्हूण हांव उपकार मागतां. आज आमकां जेवण धर्मार्थ दिलां फातिमा पयली वाड्यागारां. गुरकार आनी सर वाड्यागारां. देव बरें करूं गुरकारामाक प्रतिनिधींक आनी सगळ्या वाड्यागारांक. तशेंच आज आमकां मुर्दोम दिवन आदार दिला. जेरोम लिना सिक्वेरा सांतोन वाडो, लविना मिस्कीत पेरार, रोशन रोसारियो फेरार, नॉर्बर्ट जुलियट रोड्रिगस शक्तिनगर, डेनिस बेन्नी सिक्वेरा लूड्स वाडो, रिन्ना रोड्रिगस, एडन मिनेजस पेरमुदे, ड्रेन जेन पिंटो काटीपडला, नेविल फेर्नांडीस सान फ्रांसीस दुसरो वाडो जल्मा दिसाचे उल्हास ताका, ग्रेसी लोबो ताकोडे, ग्रेसी लोबो ताकोडे, ग्रेसी लोबो ताकोडे, ग्रेसी लोबो ताकोडे, लिओ डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, रॅन्सन डिसोजा नित्यादार वाडो, रेनिशा रोड्रिगस फातिमा पयलो वाडो, जोशुआ रोड्रिगस सान फ्रांसीस पयलो वाडो, आयरीन नोरोन्ना मुंबय, मॅक्सिम आलिस डिकुन्ना आनी गुटाम बाळोक जेजू वाडो, अनिता डिकॉस्ता पवित्र काळजा वाडो, ऑल्विन पिंटो कुवेट, ग्रेशन रोड्रिगस सान जुआंव पावल दुसरो वाडो, लिओ डिसोजा पवित्र काळजा वाडो, मोंतू मेरियन लिडिया पिंटो गुरपूर. मुद्दोम दिवन आदार दिल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. आमचो जुआंव पावल दुसरो तुमचे खातीर आनी तुमच्या कुटुंबा खातीर विनाती करून दी म्हणलें म्हजें मागणें. देव बरें करूं. मानाच्यो वाती वांटिल्ल्या मानादीक दोतोर रोनाल्ड कुटिनो बापांक. मे महिन्याची 13 तारीख फातिमा सायबीन दिश्टी पडिल्लो दीस जावन आसा. आमच्या फिरगेजेच्या फातिमा पयल्या वाड्यागार तांच्या वाड्यागारा तर्फेन हांगासर
फातिमा सायबिणीचो फेस्ताचो दबाचो आचरण केलो. त्या वक्ता तांणी आज हांगासर भक्तिकांत जेवाणी आसा केला. सांगातच वर्ग जावन वेच्या ह्या जागांक ती आतां मान करूंक आशेतात. दया करून विगार बापा सांगी सर ह्या जागारी मुखली बसका स्विकार करी जाय म्हूण विनंती करता. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक. मोगाच्या न्हू आज आमी फातिमा सायबिणीची वाड्यागारां आयचो दीस पेस्ताचो संभ्रम चलयत आसतना पेस्ताचे सोबाय मिसाच्या बलिदाना सोवी आचरण केलो. किर्तनगार सांगता तुज्या उतरांचेर हांव बरवसतां. आज आमी फातिमा वाड्यागारां सांजुजेच्या सावळेर वावर दिवच्या आमच्या याजकांक मान करूंक आशेतांव. आमचो विगार मनादीक बाब दोतोर रोनाल्ड कुटिन्नो, सांजू हांव पावल दुसऱ्या पुनशेताचो आत्मीक निर्देशक मा बाप मनादीक बाप अनिल रोशन लोबो, कृपा साधन मायनर सेमिनरीचो निर्देशक मनादीक बाप विन्सेंट डिसोजा, आमी तुमकां आभारी जावन आसांव. तुमच्या आमोलीक याजकी देण्या खातीर देवाक अर्गां दितांव. तुमची सेवा आमच्या फातिमा वाड्याक अपार. कुटुंबाची भेट पिडेस्तांक वेळार कुमगार कुमसार गरबेजमेंत सुख दुखाच्या कार्यांनी तुमी वर्तो सहकार आदार आनी बुजवण दिलां. मोवाळ उतरांनी फुलतें व्यक्तित्व तालेंतां साबार फिरगजेंत जायत्या कार्यांनी आदार दिवन युव जाणांक मार्गदर्शन दिलां आसता आमी तुमकां ऋणी. हो मोगाचो मान स्विकार करूंक आमी फातिमा वाड्यागारां विनंती करता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवे आमेन. सर्गींच्या बापा पुरबयेचो दीस तुवें आज आमकां फावो केलाय. तुज्या मायेचो मुरयेचो फातिमा सायबिणीचो फेस्ता सांगाता ह्या पूण शेतांत वावर केल्ल्या सेवा दिल्ल्या बाप अनिलांक आदेवस मागचें कार्य तशें आमकां समेस्तांक समाधानाचें संतोशाचें वातावरण आसा केलो दीस. त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना आज फातिमा वाड्यागारांनी तांच्या वाड्याच्या दिसाच्या संभ्रमांत हें जेवण आसा केलां. हे जेवणांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. हें जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी जेवणा खातीर वावंट घातल्या समेस्तांक तुजो आशिर्वाद लाभय आनी जेवण समच्या आमकांय आदार दी कृपा दी आनी आमचे मदलो मोग सडय हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या सम्या मरिफात आमेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे. सायबिणी आमचे शरोतिनी वंदन करता काते पोनी तूं आमची राणी. वंदन करता काते पोनी तूं आमची राणी. फातिमा सायबिणी आमची शिरोतिनी वंदन करता काते पोनी तूं आमची राणी. वंदन
तुझ्या पुताता समाधान आमच्या घरांनी दाट मागून तुझ्या पुताता समाधान आमच्या घरांनी फातिमा सायबिणी आमची शिरोतिणी वंदन करता काते पोळी तू मायाची राणी वंदन करता काते पोळी तू मायाची राणी फातिमा सायबिणी आमची शिरोतिणी वंदन करता काते पोळी तू मायाची राणी वंदन करता काते पोळी तू मायाची राणी मोगाळ पुत्रा सौम्य अवकार मोरी आशीर्वाद देव आमकां बघेवन साम जुआं पावल दुसऱ्या बघेवन दोसाची कुरवेन आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.